सगळ्या तुझी भुगी एकठांय जाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येया एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येया तुका वंदन नमन करून तुझ्या कर्जात संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नापोलियन आझारेडो हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें मीस आमी लेगात भेटयता. आमची सगळीं इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन मागुया संवसाराची शांती पासत, मागुया आमच्या गोंयची शांती पासत, गोंयकारांच्या एकवटा पासत. बो करून जेन्ना थोडे जाण आयज आमच्या गोंयांत बेश्टीच एक डिसयुनिटी करपाचो प्रयत्न करतात, धर्मवाद करपाचो प्रयत्न करतात, तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया, तांच्या मनाक शांती दिवंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवा आमच्या बापाची आनी आमचे सुमे क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्य आसूं. आयची कुस्मात परब कोत्ता सियानाचें बागेंत कातारीन हें भुरगें चेडूं जाणें जेजूचें जिवीत जियेलें आनी बागेंत जालें. दोरता इतिहास आमी वाचता पास्कांचो काळ पासून आनी किरीत भाशेन बार्नाबासाक पावलू कुशीन काळाक मागणें कोत्ता आसतना पवित्र आत्मो कळयता किरीत कामां खातीर ताका हें विचून काडल्यात. म्हणटू आयजतान आमी पावलूची खबर आयकतले. इज डॉमिनेटेड The Acts of Apostles is dominated by Saint Paul. Till the Easter season काबा जावपासून पावलूचे मिशनार भोंवड्यो आमी आयकतले. कितलो वावर ताणें केलो तें आमी आयकतले. हे मिसांत आमकां फावो वांट मेळचे खातीर सुरवात करच्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकाय केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध. कशो बेगीन सदांच जंकवा अमेरीक सगळ्या दिवजांनी भोगतात. आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सेवेस्ताद्या लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा तुवें सेनाचे बागेंत कातारिनाक सुम्या जेजूचे कश्ट मरण नियाळटना
हाजे पवित्र सभेची सेवा कोत्ताना देवीक उज्यान पेटयली. तिजे विनवणेन तिजी पोरजां जेजू क्रिस्ताच्या गुटान वांटेली जावन ताचे मोहिमेचे प्रकाशनेन निरवतरी संतोष भोगूं. तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. धोर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतूच बार्नाबास आनी सावलू जेरुजाल्याक तान परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हणलेल्या जुआंवाक हाडलो. आंतोकेचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलेलो सिमांव, सिरियेनेचो लिसुएस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानियेन आनी सावलू. एका दिसाक ते सोर्वेस्पराक भोजताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या केरीत कामां खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतूच ते दोगूय सिलुएसेक गेले आनी थंय तान तारवार बसून सिप्रूस जुवांची वाट तांणी दवरली. सालामिसाक पावतूच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवाच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. सोर्वेस्पराचें उतर. सोर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. सगलीं बरोबर म्हणुया: राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेचेर तुज्यो वाटो अळकतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणें कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. प्रितुमेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाकाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. सगलीं उबीं रावया. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
सर्वेस्पोड तुमचे सव्य आसूं जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान जेजून व्हडल्यान म्हळें म्हजे विस्वास देवता तो म्हजेरूच न्हय बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास देवता आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता हे संवसारांत उजवाड कसो आयला देखून म्हजे विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना तीं पाडिना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताचें मुनसुबी करतलो कोण एकलो आसा जें उतर हांव उलयलां तेंच निमणें दिसा ताचें मुनसुबी करतलें कित्याक म्हजेच वस्तूंगी हांव उलोवंक ना बगोर हांवें कितें सांगलोलें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां तें बापान म्हाका फर्मायलां आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आमी ह्या पास्कांच्या काळार जिवांचें शुभ वर्तमान आमी आयकता आनी जिवांव जायते खुणां वापरता जेजूक जिवें उदक लिवींग वॉटर संवसाराचो उजवाड हे भाशेन जायतीं ताका उतरां म्हणटात जिवो उंडो जिवी दिता तसलो उंडो ही सगळीं खुणां जिवां वापरता भयणां बांदो काळोख उजवाड जिवीत मरण जिवां वापरता आनी आयज आमकां सांगता म्हजे विस्वास दिवता तो म्हाका धाडला ताचे विस्वास दिवता सांगूंक सोदता हांव आयलां तो बापान धाडला म्हूण हांव आयलां ओबिडियन्स जिवितांत ओबिडियन्स चड गरजेची भयणांत बांद चड गरजेची आमच्या घरांतूच भुरगीं आमकां आवय बापायचें आयकतात जाल्यार व्हडलो नामणो भुरगीं आपणाची टिचरीचें आयकतात व्हडलो नामणो जे वडील आहात तांचे आयकतात व्हडलो नामणो भयणांत बांदू डिफरन्स आसतलेंच उलोवपां चिंतपां डिफरन्स आसतलेंच पूण वडील तो म्हजो देव तो म्हजो वडील तो म्हजी आवय बापूय ती हें गरजेचें आनी आयज जेजू सांगता तेंच आयलां तो म्हाका पाठयला ताचे विस्वास दिवता म्हजेरूच न्हय म्हाका पाठयला ताचे विस्वास दिवता ही ओबिडियन्स जेजूची पयल्या बांद हाचेरूच सगळें फुडें गेलें आमची सोडूंक फुडें गेली कित्याक बापान जेजूक पाठयलो एक पूण उतर सकला दरी नासतना ताणें हें फुडें व्हेलें भयणांत बांद फुडें व्हेलें हो मान जो मनीस ओबे जाता ताका मान आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता म्हणटच बापाक पळोवपाची गरज ना म्हाका पळयता तो बापाक पळयता हांव संवसारा उजवाड कसो आयलां देखून म्हजो विस्वास जाता तो काळोखांत उरचो ना हांव उजवाड कसो आयलां म्हणटच म्हजो विस्वास देवता तो काळोखांत उरचो ना भयणांत बांद कोणूय म्हजीं उतरां आयकनात आसतना तीं पाडिना हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना म्हाका धाडला साल्वार करपाक सगल्यांक साल्वार करपाक धाडला आनी म्हाका धाडला सांगपाक देव तुमचो मोग कोत्ता कित्याक मोग भिजता न्हय मोग कोत्ता कित्याक आपणाचे एकलेच पुताक आमचे पासत मोरूंक दिलें
मोग कसो तो दाखयता. आमी एकामेका पासत मोगता, एकामेका पासत आमचो जीव सोकोटान घालता. हो मोग भयणात बांद. बेश्टे मोग कोत्ता तोंडान म्हळ्यार जायना तें. पूण देवान धाडलो ताका सांगपाक हांव तुमचो मोग कोत्तां. आनी दाखयलें ताका जिवेशी मारलो. व्हडलो मोगाची कुणां, एकान दुसरे पासत मरोप व्हडली मोगाची कुणां. म्हणटच हांव फॉर्मण मारिना, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळिना फॉर्म मारिना अशें म्हणटा. पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां, म्हाका लेखिना, म्हजी उतरां मानून घेना, ताची मुनसिबी करूंक कोण एकलो आसा. बाप कोत्तलो तें, हांव करिना, बाप कोत्तलो. बापान म्हाका धाडला, तो सांगता तितलें आयकता आनीक म्हजी उतरां आयकूंक ना, सांबाळिना, ताची नीत हांव करिना, बाप कोत्तलो. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाणें दिसा ताची मुनसिबी कोत्तलें. जीं उतरां हांव उलयलां तींच उतरां. आमकां सदांच एक जाबाब जाय भयणात बांदू. सगळें आमकां एक जाबाब जाय. हांव कोणाचो मोग कोत्तां त्या मनशाचो म्हाका जाबाब जाय. हांव न्यूट्रल रावतां. म्हाका कितें पडलां, हांव न्यूट्रल रावतां. कोण म्हाका मानिता हांवें ताका मानूंक जाय भयणात बांदू. तो मानिता आनी हांव इंडिफरंट रावतां, सारकें ना भयणात बांदू. म्हणटूच एका वस्तूंक, सगळ्यो वस्तूंक आमचो जाबाब जाय, जाबाब जाय भयणात बांदू. आनी देवान आमचो मोग केलो आनी आमी जाका जाबाब दिता मोगान, मोग खारी करिना जाल्यार तें उतर कोण एकलो आसा, जें उतर उलयलां तेंच निमाणें दिसा ताची मुनसिबी करतली. कित्याक म्हजी वस्तूंक हांव उलोवंक ना, बगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां, तें बापान फर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सास्तां जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. म्हणटूच देवान इतलो मोग केलो, आपणाच्या पुताक धाडलो आमचे मदें आनी तो आमचे सवें उलयलो, जेजू आमचे सवें उलयलो आनी आमी कांयच जबाब दिना. हेंच आमची मुनसिबी करतलें. जेन्ना जुट्टी येता तेन्ना हेंच आमची मुनसिबी करतलें. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C11 पेज नंबर 32. C11. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा बागेवन कातारिनाच्या उगडासाक आमी भेटयता ते सळवणेचें बलिदान स्विकार कर. तिचे शिकवणेन घट जावं. तुका आनी खरे देवाक आमी सदांच वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं, आनी तुमच्या आत्मे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ही सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. वयर वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सूर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो, कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक उत्तम काळा मोहिमेची अदीक वाडते दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरी पुर्विलो युग सोंपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परस पुन्नायक पावलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासताचे मुखार, तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवतां दरबार जे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उंचसर्गी, सर्वेस्पराचे नांव येता तेजो. होसाना उंचसर्गी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर. देखून दोआ परीचे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमचे सिमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परें जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सगोंदरा तुज्या कृपा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सगोड केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुम्याजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता तोंड आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी भिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो पर जोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योन आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, बाग्योन जुजेतीचो पोती, बाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जेजून आमकां मागणें शिकयलें,
म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. तोच बाप जेजू उद्देश आमकां दिश्टी पडटा, हे बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी जाता तशी राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिकाव, तुजी आमची पातकां नकोस आनी आमकां तळेपण दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार, दयाकडे युतां सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखाक, आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरेकतेळे आमकां उदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवडान सांबाळ, जो शेत राजवो चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप कटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या कालचांनी घेताना आमी गायन घेवया. D5 पेज नंबर 49. D5. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दारूस कर, नाणवे म्हाका उदकांत घोळांचे, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा, तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका पळय, वेगळो सोडून तूं दीस दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सश्यो तूं म्हाका वाटाय, भक्तां सांगाती तुका वाटायचे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी घेतलां त्या सर्गीचे जेवणान भाग्यवंत कातारिनाक हे संवसारान कुडीचें पोसण मेळ्ळें. तें सर्गीचें जेवण आमकां सासणां जिवीत दिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मी संपलें वचात. आयज बुधवार सांजेर 6:30 वाजता भोवपवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तशेंच मनान दवरुया ज्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात त्यो आयच्या सांजेचे भोवपवित्र संस्काराची बोजवण आमी किरीत भाशेन भेटयतले. हांव जे कोण धर्मभेद करूंक सोदतात तांचे पासत मागून, जे धर्मभेद घालूंक सोदतात आमच्या गोंयांत तांचे पासत मागून आमी आयचे हे भोवपवित्र संस्काराची बोजवण भेटयतले. तुमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन येवन ह्या बोजवणेन वांटो घेवचो. आमी सोंपल्या उपरांत आमचे नवे आंबे काडलेले आसात, फ्रेश सारके, ते भायर विक्रेक आसात, ते तुमी तांचे घेवचे. तशेंच कोणाकूय जरी तर तांदूळ जाय, थोडेशे निमणे उरलेले आसात, जाय जाल्यार तुमी आमचो कॅनट भायर आसात ताका सांगून दवरचे, हो लास्ट स्टॉक उरलेलो आसा तो तुमी घेवचो. शाश्वत आदाराची माई पडे म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांयार लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एका कुडीचे माई तुजरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचालेली. आसऱ्या आनी बरमाशा पातक्याच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरमासो पाव म्हाका मोगापाचो जेजू क्रिस्ताच्या गोड म्हज्या म्हाका एका गोड पातक्याक जो येता आनी आपल्या भेट वयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कशी. हांव आशिर्वाद आनी आदार देवाक दिता. विलो देखून म्हाका ताचे खातीर हो विस्वास तुजेर खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या सलोसाची. कोटा जायते फावटी आनी निर्भागी जावन पडली, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणा तूं म्हाका म्हजो दिवेली म्हणून. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण मी येता पातकाचेर घालणे. तुजो आदार म्हाका ना जाय म्हूण आनी म्हूण म्हजो आत्मो तो वर्तता उपकार जो मागता तुजे जाय. आनी हांव परातून मागतां तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळ्ळो अदीक करून कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई
निर्विनाका हांवें सांडून म्हज्या देवा आमेन. सासोत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासोक विनोती कर. नमान भुरगे पेन बलोले सगळे स्वर तुझ्या दाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सगळो आनी सगळो तुजो आपूण जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासोक विनोती कर. नमान भुरगे पेन बलोले सगळे स्वर तुझ्या दाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सगळो आनी सगळो तुजो आपूण जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासोक विनोती कर. नमान भुरगे पेन बलोले सगळे स्वर तुझ्या दाय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सगळो आनी सगळो तुजो आपूण जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारे आदादी दृश्टा सांपडलेल्या मजत कर वस्कोत काळजाच्या माग पुरचे पासून जाशेरातील देवाच्या मिळाल्याची विनोद कर. सगळ्या देवाक भेटलेल्या वस्तुऱ्या पासून फावो कर तुजो आदार. सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो सायबणी आदांतिनार गोडसा आनी दुखी कोतिनी. हे सुमेर किस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जेवपाचेर उपकार आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं. आमकां फाव जावन तुजो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काळ फोड सोडगणीचो तुजो जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. पिड्याता पिड्यावंतांचो गुडास करुया. आमचो आदार सुमयाच्या नांवार. ताणें सोर्ग आनी संवसार रचला. सुमया म्हजी मागणी आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी सुमया आसून तुमचे सवें. आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सुमया देवा हे तुजे चाकरांक फाव कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मायरीच्या ती निवारूंक आनी काळाच्या कोंतींतली आमी भोगूंक पावूं सासनां जादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुमी जो क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या संगाती जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. सासू आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुद्दां देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचेर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया T21 पेज नंबर 213 T21. जगात आमची आदारी तू